गोयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांक कायद्याच्या चौकटीत रावन नोकऱ्यो दितले, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान उतर दिला। कांपालच्या परेड मैदानाचेर जाल्ल्या मुक्ती दीस सुवाळ्यात तेणी हे उतर दिले खरें, पण त्याच वेळार स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी आपापल्या आवय बापायची ताम्रपत्रां पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हाडून दवरत सरकाराचो निशेध उक्तायलो। Uniform holders to salute the national flag during the formal proceedings. तर वैष्णवी विश्वास चारीच्या मुखेलपणान व्यासपीठा देखील संचालन करीत पुढे सरता। त्यांच्या फटोफट असा गृहरक्षक दलाची प्लेटून, दादल्यांची प्लेटून, सेकंड इन कमांड प्लेटून कमांडर उस्मान शेखच्या मुखेलपणान व्यासपीठा देखील शिस्तबद्ध पावला मारीत पुढे सरता। त्यांच्या फटोफट असा एनसीसी आरपीजी प्लस सगळ्यांची प्लेटून, सिनियर अंडर ऑफिसर अनिशा मांगलेकरच्या मुखेलपणान व्यासपीठा देखील पुढे सरता। बहुमानाचे दुसरे मानकरी साथ पोलीस इन्स्पेक्टर श्री कुशाल लोटलीकर, त्याच्या पुढले मानकरी जावन आसात पीएसआय श्री रत्नाकर कलगुटकर, हांकां गृहरक्षक दल, गृह होमगार्ड्स आणि सिव्हिल डिफेन्सच्या बहुमानाचे पहिले मानकरी आसात। त्याच्या उपरांतले मानकरी आसात श्री सुरेंद्रनाथ शेटे, होमगार्ड वॉरंट, लीडिंग फायर फायटर रत्नाकांत गावस। दूसरे मानकरी आसात लीडिंग फायर फायटर श्री चंद्रकांत परब, चीफ मिनिस्टर फायर सर्विस मेडल फॉर मॅरिटोरियस सर्विस या इराकी फावजले, अवॉर्ड फॉर एक्सेलिंग इन फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री हांकां तशरीफ आणि बहुमान फावजता प्रशस्ती पत्र। कलमक्रॉन एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड, excellent contribution to society through CSR activities, corporate social responsibility activity, समाजा खातीर वावर करपी। गोयचो 59वा मुक्ती दीस विविध कार्यावळी सहित मनयलो। गोंय फुडें व्हरपा खातीर जनसहभागांतल्यान जनसहकार्य दिवपाचो उलोय मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या विविध घटकांक मारलो। कांपाल पणजेच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्यान पुलिसांची मानवंदना स्विकारली, तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांक पदकां भेटयली। पळयात तातूंतली कांय खिणचित्रां। पाकिस्तान स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा आणि त्यो कायद्याच्या चौकटीत नोकरी दिवप हे आमच्या खातीर बंधनकारक आसा आणि निश्चितच आमी ह्या सगळ्या जाणांक नोकरी दितल्यो। त्याच्या खातीर आंदोलन करपाची म्हाका दिसता कोणीच गरज ना। गोंयचें सरकार तितलें कार्यक्षम आसा आणि हांव परत एकदा सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आणि तांच्या भुरग्यांक आयच्या सुवाळ्याचेर सांगपाक सोदता की तुमी केल्लें योगदान हें आमच्या खातीर खूब महत्वाचें आसा आणि तुमच्या भुरग्यांक जे ठरयिल्लें आसा त्या प्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत रावन नोकऱ्यो नक्कीच मेळटल्यो। गोंयची डेव्हलपमेंट करपा खातीर मागीर एग्रीकल्चरच्या क्षेत्रांत आसतली, मायनिंगच्या क्षेत्रांत आसतली, टुरिझम जावं, गोंयचो सैम राखण आमकां ह्या बाबतींत पावलां उखलपा खातीर म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या जनतेक, विचारवंतांक, तंत्रज्ञांक, वेवसायिकांक, उद्योजकांक आणि शिक्षक तज्ञांक हांव उलो मारता ह्या संदर्भात आमकां सगळ्यांक जनसहभागातून जनसहकार्य गोंय फुडें व्हरपा खातीर आणि हे भागराय गोंय उच्च पावलार व्हरपा खातीर गोंय एक सुशिक्षीत, प्रगतीशील, समृद्ध आणि आदर्श राज्य घडोवपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षित आसा। गोंय आपलो 59वा मुक्ती दीस मनयता, पूण कांय दिसां आदीं गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांनी वेगवेगळ्या वाठारांनी तिरडी आंदोलन सुरू केलां। कारण कितें तर ताका नोकऱ्यो दिवपाचें उतर दिवनूय सरकारान हुकमळत दवरल्यात। तांचो निशेध करपाक तेंच्यांनी आपापल्या आवय बापांची तामपत्रां हाडून पणजेच्या आझाद मैदानाचेर दवरून आगळे वेगळे पद्दतीन निशेध उक्तायलो। मुख्यमंत्र्यान लेखी उत्तर दिवचें अशें तेंचें म्हणणें। पळयात। म्हणजे जे प्रतिनिधी जे निवडून दिल्ले आसता ते लोकांची कामां करपाक, फालसू उलोवपाक न्ही। ताणें आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो म्हणून प्लॅटफॉर्माचेर उलयल्ले आसा, पूण एक्चुअली नोकऱ्यो दिवंकूच ना। ती भुरगीं आयज हांगासर आमच्या वांगडा आसा, आंदोलन करता। कितें करता हे सरकारान सगळी पाड घातिल्ली आसा। सरकाराक आतां आमी शिटकावणी दिवपाक सोदता। आमी हे ताम्रपत्र आनी सगळें हांगासर घेवन येयल्ले आसा। कित्याक ते ताम्रपत्राचो अभिमान जर सरकार जर हें बाळगिना जाल्यार उपयोग कितें? की हे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांच्यो ज्यो मागण्यो आसा बेगींतले बेगीन
विथीन 6 मंथ सरकारान त्यो पुराय करपा खातीर तांणी आमच्या वांगडा बसपाक जाय, आमकां कॉल आवट करपाक जाय. आजून आमी अपॉयंटमेंट मागता, सरकारान कित्याक दिवना तो आमकां तेणी पयलीं जबाब दिवची. जर तुका काकूट आसा आनी जर तूं सांगता रोखडेंच आमी काम तुमचें करतले, जॉब वांगडा दितले, जाल्यार ह्या सरकाराचे विश्वास आमी कशे दवरतले? कित्याक ताणें आजून आमकां अपॉयंटमेंट दिवना. फोंड्या मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. सुवाळ्याक आदलो खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, फोंड्याचो आमदार रवी नायक, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आसले. कला संस्कृती मंत्र्यान तिरंगो उबयलो. हुतात्म्यांक मानेस्तांनी मानवंदना भेटयली. दिवचलच्या पुलीस स्टेशनांतूय मुक्ती दिसाचो सुवाळो मनयलो. सुवाळ्याक मयेचो आमदार प्रवीण झांटये, मामलेदार प्रवीण जय पंडीत हजर आसले. झांटयेन तिरंग्याक मानवंदना दिली. त्या भायर शिवाजी महाराज मैदानाचेरूय नाचाच्यो कार्यावळी जाल्यो. जाल्यार मडगांव पॉप्युलर हायस्कुलान शारांत रॅली काडली. पळयात ते खीण. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, फोंड्याच्यान कृष्णा नायक, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकर.